म्हणून तुमचे आरोप जर जाता त्या आरोपा फाटल्यान तथ्य कितें आनी सगळ्यात महत्वाचे म्हणल्यार जांभोलेची गोशाळा मोडली म्हणटात तेजी फाटल्यान तथ्य कितें हें मातशें सारकें सांगलें. पळय हांव हांगा 2003 साकून अध्यक्ष म्हूण आसा. म्हाका सगळो गांव वळखता, म्हाका सगळें गोंय वळखता, कळ्ळें न्ही. गोशाळा मोडली, कोण मोडली ती खंयची मोडली? जांभोलेची गोशाळा आमगेली थंयच आसा. ह्या लोकांनी इल्लिगल शिरवय आमच्या देवाच्या जाग्यांक ज्यो पळय शेडी बांदिल्ल्यो आनी जाका पळय ती गोशाळा म्हणटात ती कोणी तरी मोडली. ती आमी मोडूं ना. 8 शेडी 2 वरां भितर म्हणटा ती कितें आनी 300 गोरवां ही काडप कोणाकच शक्य ना. कितें घरचो भीती असल्या शिवाय ह्यो शेडी म्हाका जर विचारता पण वॉट आय अंडरस्टँड एक दिसा मोडना. ह्यो शेडी तांणी डेली रातची एक 2 करून उडयल्यात आनी लास्टाक व्हडलो बोवाळ केला आनी बुधवार दिसाक त्यो सगळ्यो शेडी मोडल्यो म्हणून डिक्लेअर केला. तेंचे कडेन एनओसी आसा म्हणटा ते ती कितपत खरी गोष्ट खंयची? एनओसी दिल्ली आसा शेड नवी बांदपाक नवी शेड बांदपाक एनओसी न्ही ती तांकां लेटर ऑफ कन्सेंट दिल्लें. तांकां ग्रांट मेळटा म्हणून ते आमचे कडेन आयले. कितें जालां हांगा पाडादेगेर पळय गोशाळा आसा ती इतली बुरशीपणान चलयतात की सायडीर लोक रावता, आमचे सेवेकरी रावतात, वाडो आसा थंय, तांकां त्रास जाता, तांची भुरगीं बरी ना जातात, तांकां प्रत्येक तरेचे रोग जातात, थंय तुगेली जळारां जातात म्हणून ते आमचे म्हऱ्या आयले. म्हणटा हांकां सांगलें ती थंय शिफ्ट करा म्हणून. त्या सायडीच्यान ते शिफ्ट करपाक आमच्यान डायरेक्ट परमिशन दिवपाक जायना, मामलेदारा कडेन वचपा जाय, तो प्रोसेस आसा व्हडलो. म्हणटकीर तांकां आमी एक लेटर ऑफ इंटेंट दिलें, कित्याक तांकां ग्रांट मेळटा म्हणलें ताणें. CSR मेळटा, ग्रांट मेळटा, तो तूं एक लेटर दीत जाल्यार आमकां बऱ्या पडटलें. शेडी आमकां बांदून दी म्हणटाले, ते आमकां शक्य ना म्हणून सांगलें तांकां. सो ते म्हणपाले आमी CSR आनीक ग्रांट घेतात, आमकां एक लेटर दी. ते लेटर ऑफ इंटेंट इट इज नॉट अ गायेचें केअर घेवपाक आनी गांवच्या लोकांकी सपोर्ट करपाक, म्हणजे तांचे प्रॉब्लेम समजून आमी तांकां त्या सायडीक व्हरपाक रिक्वेस्ट केलो. तांणी थंय शेड बांदपाक आमकां लेटर ऑफ इंटेंट दी सांगलें, तें दिलें कितें. आनी हांणी ओवरनायट त्यो शेडी बांदल्यो कोणाक कळनासतना. म्हणजे थंय आमी घडोवन दवरतात, आमकां दुसरो जागो दी, व्हडलो जागो दी म्हणून आमचे कडेन रिक्वेस्ट केलें. इट्स अ लॉंग स्टोरी कितें. सो आमी तांकां तें हें केलें, कितें केलें, थंय घडयता म्हणून आमी तांकां घडय म्हणून सांगलें. म्हणजे ट्रस्ट बीस घडयतात, उबी करता म्हणून न्ही. आनी तांणी रातयांक ती शेड उबी करून रानांतल्यान शेडी उबी करत येवन जेन्ना आमकां कळ्ळें तेन्ना आमी तांकां विचारपाक गेले. तो विचारपाक गेल्लो तो व्हिडिओ तांणी ते बाकी व्हिडिओ एडिट करून घाला, म्हणजे 2 दिन में खाली करो तें आनी तें हें सगळें कवर घेवन ती ह्या ध्यान फावंडेशनानच ती गोशाळा मोडल्या. कित्याक काय म्हणल्यार ताजो तांणी 1.5 कोटी कॉस्ट दाखयला. त्यो शेडी बांदल्या ताजो व्हॅल्यू 40 लाखां वयर ना आनी तांकां सांगलें हांव ताजो ऑडिट करतलो म्हणून. त्या सांगना फुडें तांणी त्यो शेडी उडयल्यो. आणि बाब सगळ्यात महत्वाचे म्हणल्यार आता सध्या इन्फ्लुएन्सर जे आसात किंवा सोशल मिडियाचेर जे देवस्थानाच्या विरोधान ज्यो बातम्यो पसरयल्यो, अफवा पसरयल्यो वतात, तेजे खातीर तुमी गोंयकारांक कितें सांगपाक सोदतात? हांव गोंयकारांक एकच सांगपाक सोदता की इन्फ्लुएन्सर जे आसात ते 80% और 90% भायले आसात, नॉर्थ इंडियन आसात और बॉम्बेचे आसात. कितें दे आर प्लेईंग विथ युअर इमोशन्स. आमी गायेक कशेंच सोडनात. हांव आज ह्या प्लॅटफॉर्माचेर सांगता, फाल्यां जर तर खंयची जर गोंयची संस्था जर तर जबाबदारी घेवन जर तर गाय पोसपाची जबाबदारी घेता जाल्यार हांव देवस्थान कमिटी मुखार दवरून जनरल बॉडी घालून, फाल्यां जनरल बॉडी आसा, आमी जनरल बॉडी तो विशय मांडिल्लो आसा. आमी जागो सँक्शन करून दिता, एक 10,000 स्क्वेअर मिटर. कितें कोणें जबाबदारी घेवन तें करचें आनी आमी मॉनिटरी कितें पळय हांगा जाता न्ही तितलो आमी सपोर्ट करपाक तयार आसा. आमी गायेचेर कोंत्र न्ही, गायेचेर कोंत्र जाल्यार आमी 11 वर्सां गोशाळा देवस्थाना जाग्यांक दवरनाशिल्ली आनी ती अजून आसा. तांची लीज सोंपला. तांणी इनफॅक्ट 31 मार्च 2026 ती खाली करता म्हणून लेटर दिल्लें आसा ध्यान फावंडेशनान. तरी कितें आसा, गायी वाऱ्यार पडटल्यो म्हणटा तांकां आमी अजून थंयच्यान हालोवपाक लिगल प्रोसिडींग्स कांय करूं ना. कितें हें ध्यान फावंडेशन म्हणटा तें सगळें सेटींग. आता तुम्ही म्हणलें जाल्यार परत एकदा तुमकां विचारतात, हे जे पन्नी अजून आतां जी शेड आसा जांभोले तेजो एक्चुअली हें सोंपला? हय, ते शिरवय जी पळय पाडादेगेर पळय जी गोशाळा आसा ताजी लीज सोंपून आज जवळ जवळ 1.5-2 वर्सां जालीं. कितें तांकां आमी आपोवन हाडून सांगलें खाली कर म्हणून आनी थंय वचा म्हणून. ताणें 31 मार्च पर्यंत खाली करता म्हणून लेटर दिल्लें आसा. सो तरी आमी तांकां टॉलरेट करतात. कित्याक फक्त त्या गायां लागून, मोनजाती लागून. गाय म्हणजे आमकां देव, कितें देवी, आनी बैल म्हणजे आमकां
देव अशें आमी मानतात, म्हणून हें आमी केल्लें. आज जे पळय इन्फ्लुएन्सर पळय पॉप मारता न्ही, तांणी दाखोवचें गोंयांत आनी खंयच्याय देवळान असो गायेक लागून म्हणजे एक्सिडेंट जाल्ली गायेक लागून सपोर्ट केल्ली गोशाळा खंयच्याय धार्मीक संस्थेन दिल्ली आसा जाल्यार दाखोवचें. आणि ह्यो नवी शेड बांदली म्हणटा तुमी 8 शेडीच्यो बांदल्यो म्हणटा तितून अकस्मात गायी कश्यो येल्यो तांणी हांगच्यो तांणी तेंका केन्ना विचारपाक गेले तेन्ना ते विचारपाक गेलो तोच व्हिडिओ तांणी व्हायरल केलो न्ही. तांणी हांगा आशिल्ली गायो थंय व्हेल्यो. ते कितें करतात, त्यो गाय हांगाय दाखयतात थंय दाखयतात आनी तांकां एक गाये फाटल्यान 300 रुपया मेळटा दिसाक. तांकां एक गाय, आतां लोक म्हणटा पळय की ध्यान फावंडेशन फास्ट येवन रिकवर करता, तांकां एक गाय एक्सिडेंट जाल्ली व्हरपाक 12,000 मेळटात. ते गोंयच्या गव्हर्मेंटाक कडच्यान ऑन एन एवरेज म्हणजे फाटल्या वर्साक 7 ते 9 कोटी रुपये ते ग्रांट व्हरतात. तांकां लोक हांगा जांबोले येता ते लोक लाखांनी रुपये डोनेशन दिवन वतात गायक म्हणून. लोक फॉर्डर धाडटात, कितें ना म्हण आनी कसलोच हिशोब ना. ध्यान फावंडेशन इतलें व्हडलें एक्चुअली फावंडेशन आसा. आमी तेंगे पूण हें अशें जेन्ना करतात तेन्ना तुमकां कशें वायट दिसता? कितें तुमकां देवस्थान वायट दिसता म्हाका कितें जालां हांगा हांव फटवलो, बऱ्या वचून फटवलो अशें दिसता म्हाका. म्हजी काकूट येता, एक वाटेन म्हजो राग येता आनी म्हजी काकूट येता म्हाका की हांव असले नाकाशिल्ले लफड्या फसलो म्हणून. एक फक्त गायेच्या मोगान हांव हातूंत वचून पडलो. नाजाल्यार हांव हें ध्यान आनी म्हाका हें ध्यान फावंडेशन म्हणून खबरूच नाशिल्लें. हांवें केल्लें तें स्वाती सिलकरा लागून केल्लें. तें आतां कितें जालें, म्हजी फाटल्यान कमिटी आयली, ताणें तें ध्यान फावंडेशनाक दिलें आनी कमिटी इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. सो हांव तातूंत हेल्पलेस. हांव जाणा म्हणजे म्हजी परिस्थिती कर्णाची जाल्या महाभारतांतली, कळ्ळें न्ही. हें आतां हड्ड्यार मारून घेवपाची परिस्थिती जाली. धन्यवाद. देव बरें करूं. जे काय रातचे काय सकाळ केन्ना एक कोणी तरी आयली म्हणजे ती स्पेशली ती देवस्थानाक ब्लेम करतात, दामोदर देवस्थानाक, की मंजुनाथ दुकळो आयलो आनी अनेक कोणा ते ब्लेम करतात प्रवास नायक तांचो, की ते आयले आनी तांकां कितें 150 कितें गुण धाडले आनी मशिनां घाली आनी ते थंयचे डॅमोलिश केलें. ओदो पयलीं एक हें आसा की तांणी हें पयलीं प्रूफ करपाक दुसऱ्याचें नांव घेवचें पयलीं की तुमचे कडेन कितें एविडन्स आसा. तुमी आतां जेन्ना पळय डायरेक्ट देवस्थानां नांव घेतात, स्पेशली मंजुनाथ दुकळेलें किंवा प्रवास नायकालें, हें पयलीं तांणी क्लियर करपाक की तुमी दुसऱ्याचें नांव कशें घेवपाक शकतात. सेकंडरी जालें. आतां तुमी म्हणटात देवस्थानाची आमचे कडेन एनओसी आसा. आतां जर तुमकां एनओसी दिल्ली खंयची, जामावली हांगची खंयची पाडादी घेवली. आतां पार्ले गेले एनओसी फक्त तुमी 400 स्क्वेअर मिटर प्लॉट म्हणजे कंटेंट लेटर दिले फक्त. एनओसी म्हणजे ताजेर तुमकां कन्स्ट्रक्शन करपाचें हें नाशिल्लें, लिगली कांय ना. तें तुमकां देवस्थान कितें दिलें, तुमकां तो फुडलो प्रोसेस चालू करून तेंका दिलें 11 वर्स पयलीं. आतां जेन्ना ती काय म्हणूं ना, तुमी फक्त नांव म्हणजे प्रेस कितें करतात, दामोले गोशाळा मोडली, दामोलेची गोशाळा मोडली म्हणून तुमी लोकांक सेंटिमेंटल गायची ना हें करून तुमी लोकांक गोंयच्या लोकांक हें करतात, म्हणजे लागीं काडपाक सोदतात ओपोज करपा लागून. म्हणजे आमी म्हाका सांग, जेन्ना आमकां जितले गायेचें प्रेम आसा, देवस्थानाक जेन्ना प्रेम आसा म्हणून तांणी तांकां ते जागो दिलो न्ही करपाक थंय. आतां तांकां जर गायची मोगूच नाशिल्लो जाल्यार ते तांकां एनओसी म्हणजे कंटेंट लेटर दिता आशिल्ले. आनी मेन म्हणजे आमगे दामबा म्हणजे कृष्णाचो हें, कृष्णाक गाय म्हणजे प्रिय न्ही कितले जाल्यार. आतां इतलें करून देवस्थानान तुमकां 11 वर्सां जागो दिवन कसलोच रेवन्यू घेनाशिल्ले. वयल्यान तुमी आतां इतले वर्सां करून देवस्थानाचेर कंप्लेन करतात, म्हणजे हो तुमचो खंयचो रायट मेन म्हणल्यार. आमी गांवचे लोकांनी केन्नाच आमच्या गांवांत कितलेशीच गोरवां रस्त्यार भोंवतात. जो पर्यंत तेंचो एक्सिडेंट जायना तो पर्यंत ते भितर घालनात. अरे मागीर जो पर्यंत ती मरी मिरसो तुमी रावपाचें, ती घेयात न्ही गोरवां. आमचो जागो, हांगची गोरवां कोण घेनात, भायले हाडून दवरतात आनी हांगची गोरवां रस्त्यार भोंवपाचें. हो खंयचो न्याय? हांव खंयचीय गोश्टी म्हणजे कोणी म्हणलें तें म्हाका म्हणलें तें मान्य ना, कारण म्हाकाय बरें दिसलें ना म्हणलें तें, कारण उडोवप न्ही. पूण जे आडवटीन तें हे पळय उलयतात ध्यान फावंडेशन, तें सामकें चुकीचें आसा. गोशाळेची गोमातेची सेवा सारक्या कायदेशीर पद्दतीन आनी बरे भशेन जावपाक जाय, निवळसाण आसपाक जाय. ते रेब्यां भितर ते गोमाताक भोंवणयतात. कितलीशेच कोण मरता, कितें मरता खबर ना. कितले एक्सिडेंट जाल्ले आसा. फाटल्या दिसांक एक बायल गुरुवार बायल थंयच्यान 160 गाडयेन वता आसतना थंय गाडयेक एक्सिडेंट जालो. तेजे पोटांतली भुरगीं पेटां जाल्या. तेन्ना खंय गेल्ले सगळे आतां सेवक आशिल्ले ते, तेन्ना कित्याक येवना. कितलेशे एक्सिडेंट जाले वाटेर. कितलेसान दामोलेच्याच आमगेले कितलेशे भावांचो एक्सिडेंट जालो. थंय प्रणाली म्हणून रस्ते गेले, गाडी मुकली, गाडी काबार जाल्यो. थंय गोरवां कितें जाता, ते रस्त्यार तिकडून गोशाळा आसा, थंय त्या वासाक दुसरी गोरवां येवन रावतात. ती थंय बसतकीर रातची कळना.
कोण पळयतलो पूण त्या लोकांक ती गोरवां पळयनात रस्त्या वयले सुसेगाद भितर बसून आसता आनी हे विचारपाक गेल्यार झगडी करता ते हेजी पयलीं कंप्लेन जाल्ली आहा तेंच्यांनी आमचेर केल्ल्यो देवस्थानाक म्हणजे गांवच्या लोकांचेर कित्याक म्हणून तेजे कडेन रावप वयल्यान तुमकां सगळो आमी खरें म्हणल्यार तुमची थंय आपली घेवन तुमी मुखार वचपाचें पूण ते तशें करनात कोणाक इनवॉल्व करनात कारण तांकां खबर आहा कोणाक इनवॉल्व केला आमचे भितर कितें आसता तें लोकांक कळटलें गांवचे खरेंच जर ताका जर इतलें जर हें आशिल्लें गांवच्या लोकांक इनवॉल्व करपा जाय आशिल्लें ह्या गोशाळेन पूण तेंच्यांनी अजून पर्यंत करूं ना आनी आतां म्हणटा तुमचेर आयतगीर गांवचे लोक खंय काय म्हणून जाता हो सगळ्यांत व्हडलो मुद्दो आसा आनी ह्या हेच्या विशयाचेर जावपा हांवें सगळ्या पयलीं गोंयकारांक सांगपा आतां जांबावलेची गोशाळा म्हणली ना हें लक्षांत दवरा गोशाळा आसली देवस्थान नमस्कार तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार आतां हो विशय जर गांवचेर आयला आनी हाजे पयलीं जें कितें चलतालें तें आमकां खबर ना पूण आतां आमकां गांवचे मदीं घातलें म्हणून हांव सांगता म्हजो एक्सपिरियन्स जो हांव 2 वर्सां पयलीं हांवूय सांगतालो आमच्या गांवांत गोशाळा आसा करून पूण आज अशें पळोवपाक गेलें जाल्यार गांवचें नांव भितर येता आनी सगळें वाट लागिल्लें आसा हे गोरवाक पयलीं म्हणल्यार ही गोरवां आनी जी रस्त्यार चलता त्या गोरवां भितर फरक तुमकां सांगता ह्या प्रत्येक गोरवाचे हाडे दिश्टी पडटा जर हांगा इतलो खाण येता जाल्यार हांगे हाडे कशी दिश्टी पडटा प्रत्येक गोरव थंय रेब्यान पडिल्ले आसता हे इतले जर रेब्यान पडटा इतले धबारभर तांचे पांये भितर गेल्ले आसता हे व्हिडिओ म्हजे कडेन आसा कोणा जाय जाल्यार म्हजे कडेन येवन मेळा हांव तांकां हे व्हिडिओ दिता धपर भर रेब्या भरिल्ले आसतात फाटले 8 वर्सां ही गोरवां अशीच तुगेले पावसान भिजत आसा हाजेर कोण लक्ष दिता तांकां विचारता सगळे लोक हात वयर काडटा आमी कांय करपाक शकना म्हणून ते सगळे सेंट्रलांतल्यान हाडटा आतां हाजेर विशय करतलो कोण आतां हो इतलोय जो विशय आयिल्लो आसा त्या खातीर हे आमकां आज गांवच्या उलोवपा पडटा गांवचे बेश्टे ओगी ना गांवच्या प्रत्येक गांवच्यान प्रत्येक शेजाऱ्याक खबर आसा की ह्या गोशाळेन कितें चलता आनी हाजे फाटल्यान कितें चलता कित्याक पर्सनली हांवें 6 म्हयने पयलीं एक पाडूक दिल्लें दामबाबा पांया कडल्यान आनी तांकां सांगिल्लें आनी हांव पर्सनली विजीट करतालो की ह्या पाडकाचे परत हाडून तुमी दामबाबा पांया कडेन सोडपा कित्याक दामबाबाले पाडूक पूण ह्या मनशांनी ताजेर कुयदाद कांयच घेनासतना पर्सनली हांव 5 ते 7 दां तांचे वांगडा ताजे कडेन गेला पाडका पळोवपाक ऑलमोस्ट रिकवर जाल्ले पाडूक तांच्यांनी मारून उडयल्ले आसा आनी हांव जेन्ना तांकां विचारता ते पाडूक काडून सोडा तांच्यांनी सोडना आसतना हांव मागीर थंय 3 दिसान वतकीर ते म्हाका सांगता 3 दीस पयलीं ते पाडूक मेले आनी आमी पुरले जेन्ना हांवें तांकां विचारलें की म्हाका पाडूक दाखोवपा रेडी ना आनी तेन्ना हांवें सिनियराक तांचे कॉल केलो जाल्यार सिनियर म्हाका विचारता तूं मॅनेजींग डायरेक्टर काय म्हणून हें सगळें इन्व्हेस्टिगेशन करपाक हाजेर विचार आनी हाजेर कोण उलयतलो ह्या खातीर गांवचे लोक आज पर्यंत ओगी आसा पूण आतां ओगी रावचे ना हे सगळे मुखार वयर येतले आनी हांचो जो कितें बॅक सायड तांचे फाटल्यान जो कितें तांचो काळा चिट्टा आसा तो भायर येवपाकच जाय अशें दामबाबा कडेन आनी दामबाबा कडेन हांव आजय मागता की हांचेर पूर्ण पर्यंत तांचेर सोक्षमोक्ष लागपाकच जाय जय दामबाब तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर